म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमकां जेजूच्या उतरान हें कळीत केलेलें आसा, कसलीं फळां आमी दिता. आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो, आमची चाल. पयले वाचपान सांगलां, उपदेशांचेर आमचें ध्यान मन आसत जाल्यार त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आसतलें. आनी हांगसर जेजू सोबे तर आमी आसत जाल्यार त्या प्रमाणे आमचें जिवीत दुसऱ्यांक अणभवंक मेळटलें, अशें म्हणून ताणें आमकां कळीत केल्लें आसा. तर जेजू आमकां दाखयता की तो वायटो पासत आयिल्लो आसा, जी कोण आपलें जिवीत सारकें सारना पळय तांचे पासत. म्हणटच आमचे सगळ्या पासत तो आयिल्लो आसा आनी तो आमकां आपल्या सोबे रावंक आपयता. तो आमचे सोबे आसा आनी आमी ताचे सोबे रावंक हें आपोवणें तो आमकां दिता. ताका मेळूंक भायर सरात, तोच तो शांतीचो कुंवर, अशें आमी उद्गारलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या वेळार ताका आमी भितर आसा ताचें जिवीत आमी पत्करया आनी आमचें जिवीत ताका समोर पळोवया. सगळीं जाणां हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार तो आमचे सोबें घेता, तो आमचे सोबें बरोवन येता, ताचें बरेंपण आमचे सोबें बोधता आनी आमी ताचे सोबें सगलें आसा तितलेंय बरें आनी वायट आमचे कुडींत दवरलां तें, मनांत आसा तें, आत्म्यांत आसा तें, आमच्या संबंदांनी आसा तें सगलें ताका समोर पळोवया. आनी ताका दिलें म्हणटच ताणें आपलें रगत आमचे पासत वारोयिल्लें आसा, ताणें आमकां सुटका दिल्ली आसा. हें देणें आमी स्विकारया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमकां ताच्या जिवितान भरून येता, पूण ताका आजीर जावन आमचें जिवीत सारया, ताका सहकार करया. जशे भशेन सायबीण मायन केलो, जो हांव बावतिस्तान केलो, तो म्हणूंक लागलो तो वाडत वचोंक जाय, हांव उणो जायत वचोंक जाय. सायबीण म्हणून हांव चाकर जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे. हे परी आमचें जिवीत सारूंक आतां आमी हे भेटवणेंत भाग घेवया आनी आमचें जिवीत सगळेंच देवाक समोर पळोवया. आमेन.